हांव रवी हरमलकर अंजुना गांवचो. आयज म्हाज्या वांगडा एक वायट इन्सिडंट जालो जेन्ना हांव पंचायतीन गेलो पळय तेन्ना. सॅटर्डे म्हाका फोन केल्लो हांवें आर.टी.आय. घातलेली पंचायतीन. त्या खातीर ती हांव कलेक्ट करपाक गेलो मंडे अरावंड 2:30 हांव पंचायतीन गेल्लो आर.टी.आय. कलेक्ट करपाक. तेन्ना आर.टी.आय. जेन्ना हांवें पळयली पळय ते म्हाका अशे थोडे क्वेरीज आसल्यो आनी ते जे आर.टी.आयचे जे दिता पळय ते चेडूं म्हणून लागले सेक्रेटरी कडेन उलय तूं कितें क्वेरी जाल्या. सो हांव सेक्रेटरी कडेन उलोवपाक गेलो. तेन्ना सेक्रेटरी कडेन उलयन जालें म्हाजें क्वेरीज इतलें जालें आनी इतल्यान हांव भायर वयतालो तेन्ना म्हटलें सरपंच येयलो आमचो अंजुना गांवचो. एक ताका कितें उतर घेवंक पळय तें कळना. रास्कल म्हणूंक शकता ऑर हिपोक्रेट म्हणूंक शकता ऑर हिटलर म्हणूंक शकता तें म्हाका कळना. आनी तो क्रूक मायंडेड, ताका तकली ना. आतां लोकांनी ताका निवडून कसो हाडलो तो म्हाजेर क्वेश्चन मार्क आसा. तेन्ना तो येयलो म्हणून तूं म्हणून म्हाका सदांच टार्गेट करता म्हणलो, पंचायतीक अशी करता पंचायतीक तशी करता म्हणलो, आमचेर म्हणलो आरोप घालता, बॅगां घेता, हें करता तें घेता. म्हाजें पर्सनल सरपंचा कडेन हांवें खूब फावटी जालां. म्हाजें पर्सनल सरपंचा कडेन आनी खंयच्याच वॉर्ड मेंबरा कडेन कांयच ना. हांव एक बारीकसो मनीस. म्हाजो बापूय सोशल वर्कर आसलो. तेच सोशल वर्कराचें रगत म्हाज्या आंगान आसा. म्हाजो बापूय आख्ख्या गांवा खातीर झगडटालो. सेम हांव कंटिन्यू करतां. आनी जें कितें म्हाज्या गांवा खातीर जातलें पळय म्हणून तें एक आशेन म्हाका पर्सनल काय ना, गांवाचें कितें जावं डेवलपमेंटल जावं जे गांवकारांचें बरें जावं म्हणून त्या आशेन हांव एक आवाज उठयतां. आनी मिडिया म्हाका सदांच सपोर्ट करता कितें म्हाजें कितें आसा पळय तें लोकां मेरेन पावोवपाक. सो डिस्कशन खूब जालें. तो कितें म्हणलो तूं ओपोजिशनाक म्हणलो, ओपोजिशन वॉर्ड मेंबर जावं पळय तांकां तूं केन्नाच कितें म्हणना, तेंचे फेसबुकार बरें ना. ही पोरकडपणां एक्चुली किडिशनस म्हणटा पळय तें हें. कित्याक म्हाका रायट आसा, डेमोक्रेसीन रायट आसा म्हाका कितें उलोवपाचें तें आनी कितें ना उलोवपाचें. तो हिपोक्रेट सावियो आल्मेदा आमचो सरपंच म्हाका म्हणटा म्हाका तूं तेंच्या अगेन्स्ट उलयना तूं आनी आमच्याच अगेन्स्ट उलयता. बाबा रे, रुलींग आसता पळय तेचेरूच कितें आसता पळय प्रश्न विचारपाक आसता. ऑपोजिशन आसता पळय तें म्हाजें कामां करूंक शकना. हें तूं 30 वर्साच्या राजकारणांत आजून सजमूंक ना जाल्यार म्हाज्या बापाय कडेन यो, तो तुका सांगतलो कितें पळय तें. जाल्यार म्हाजे कडेन यो. हांवूय आतां हे 4 वर्सांनी बरेच पैकी शिकलां. तूं चोरपाक शिकला जाय पण म्हाका गांवाचें डेवलपमेंट करपाक हांव शिकलां. म्हणजे उबो रावता ते पळय म्हाका दिसता बाबा हे गांवाचें म्हाजें डेवलपमेंट जावंक जाय, हे विलेजीचें डेवलपमेंट जावंक जाय, ह्या लोकांचें डेवलपमेंट जावंक जाय. टॅक्सीकारांक आजून बसून रडयता तूं. बारीक बारीक शॉप आहा पळय तांकां आजून बसून रडयता तूं. आमचे गांवचे जे क्लब्स आसा क्लब्स तांकां सपोर्ट करता आनी तो भायल्यांक सपोर्ट करता. हो इल्लिगली हेचे सावियो आल्मेदाचे सरपंचाचे इल्लिगली रेस्टॉरंट चलता, इल्लिगली मसाज पार्लर चलता. हें हांव सरपंचाक सांगता. मागीर जेन्ना आयटीड आर्ग्युमेंट जाले पळय तेन्ना मागीर तो धाकटू एलायज, आमी ताका देवानंद शिरोडकर म्हणटा, धाकटू म्हणटात पण देवानंद शिरोडकर नांव तेजें. दुसऱ्या वॉर्डांतलो वॉर्ड मेंबर, तो म्हाका वॉर्ड मेंबर लागना. तो येयलो म्हणूंक लागलो कितें आपूण म्हणूंक लागलो म्हाका तेणें कितें कितें म्हणपाक लागलो तो. आनी म्हाका म्हणून तूं हांगाचे भायर सर म्हणून चल वच म्हणूंक लागलो हांगा. म्हणजे म्हाजो इन्सल्ट असो केलो. पण हांवें ताका कितें सांगलें, म्हाजी म्हटलें पंचायती तूं म्हाका सांगूंक शकना. सो तूं मातसो ओगी राव. मागीर परत आर्ग्युमेंट्स जाले, हिटीड आर्ग्युमेंट्स जाले. सो परत म्हाका म्हणून तूं वच हांगासरलो बेश्टेमेर म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें आरे तुज्या घरा येवंक ना. तेन्ना म्हणटा आसतना तेणें म्हाजेर काडून म्हाका मारलो. तेणें म्हाका काडून हांवें ताका धुकलून उडयलो. एकसो बारीकसो भुरगो आहा लांब शेणकीवालो, तेणें म्हाका हाडयलो. आनी तेची बायल म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं थंयच आसा. आनी तेची बायल सगळें अर्दे करप्शनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती घेता करप्शन करपाची. ती येयली आनी कोण येयले आनी तेंच्यांनी म्हाका सायडीक काडलो. हांव भायर सरतना परत म्हाका मारपाक येयलो म्हणून हांवें कितें केलें, म्हाज्या सेफ्टी खातीर हांव परत भितर गेलो, ऑफिसान भितर गेलो आनी हांवें लॉक केलें. कितें म्हाज्या सेफ्टी खातीर 100 डायल केलो. 100 डायल करना फुडें पुलिसांनी म्हाका बऱ्याच पैकी कॉर्पोरेशन केलें आनी म्हाका थंयच्यान सेफली पुलीस स्टेशनार घेवन येयलें. आनी म्हाका हेका व्हेलो, मेडिकलाक व्हेलो. आनी तेकाय बी मेडिकलाक व्हेलो कित्याक सांग तो अंडर द इन्फ्लुयन्स आसलो. म्हाका आत्तां फोन येयला, एवरी डे दोगूय जाण वॉर्ड मेंबर्स आनी सरपंच वचून सोरो पितात, बरें भरतात आनी गांवाचें कशें पाड घालपाचें, कशें निसंटन करपाचें पळय तेचेर प्लॅनिंग करता. आनी आमच्या असल्या लोकांचेर
जे आमी बरें काम करपाक सोदता, म्हाका मार्केटींग करपाची म्हाका गरज ना. हांव फक्त म्हाका जाय जशें म्हाजें रक्तान आहा पळय तशें लोकांचें बरें काम जाल्लें जाय. आमचे विलेजर्स आहा पळय, टॅक्सीकार धर, बारीक शॉपकार धर, कसलेय धर, त्राही करता. लॉकडावनाच्या टायमार जर ह्या सरपंचान आनी तो सेम वॉर्ड मेंबरान अंकीत सालगांवकर म्हणून तेचेर एसॉल्ट केले. कित्याक सांग, हे काळा बाजारी करताले. हे जे सगळे जे असले पळय ते काळा बाजारी करताले. आनी जे कोण स्टॉकिस्ट आहा आमचे पळय तेंचे कडेन ऑफिशियली आमची रिक्षा आसा पंचायतीचेर स्टॉक करून मायग्रंट्स जे हे आसा पळय बिल्डरवाले तांकां दिताले. आनी आमी जेन्ना तांकां अंकितान जेन्ना तांकां विचारलें बाबा कितें करता, आनी तेन्नाच हांव क्रॉस जातालो एक्चुअली कोइन्सिडंटली. आनी तेन्ना हांवें ताका मारतना पळयला, दोगांयनी ताका मारला. म्हणजे ही कसली ती पळय हुकुमशाही आनी कसली दादागिरी पळय ती. म्हाका दिसता पंचायतीन आनी कसली दादागिरी कोण अशें करचें ना. आनी हांव एक आय विटनस, आनी तेन्नाच म्हाका ताणें सांगलेलें तुका कितें तें दाखयता म्हणून. आयज ताणें म्हाजो तिडक सेम काडली. सो हांव मागता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी पंचायत डायरेक्टरा कडेन हेचेर स्ट्रीक एक्शन घेवची. डेजमन आल्वारीस तेकाय बी मारलेले आनी तेचेरूय FIR जाल्ली आसा हेची. सो हो कसले वृद्धीचो पळय देवानंद शिरोडकर धाकटू कसलो वृद्धीचो तो पळय. एक तेजेर सिंपल गाडो असलो, गाड्यांनी तो रेंव ओडटालो आनी म्हाजोच बापूय ताका सगळे कामां करून दितालो, तेंची फॅमिलीची कामां करून दितालो. म्हाजो बापूय सोशल वर्कर तेन्ना जो झिरो आहलो. आनी आतांच तो म्हाजेर एसॉल्ट करपाक सोदता आनी म्हाजेर मारलो बी आनी म्हाका धमकी दिता तो तुका कितें आहा तें घरा येवन मारता म्हणून. हेचेर मातशें पंचायत डायरेक्टरान आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन हेचेर मातशें लक्ष दिवचें आनी स्ट्रीक एक्शन घेवची. आयज जो आमचो रवी हरमलकर जो आमच्या हेच्याक पयलीं तेज्या बरोबर हांव आसलो आनी आयज तेज्या वांगडा येवप म्हटल्यार कारण कितें की आयज तेका धाकटू शिरोडकर म्हणटा पळय तो एक गुंड, अंजुनान गुंड हो पार्ट्यो ज्यो वाचताल्यो त्यो पार्ट्या वाचताले आनी लोक जे कंप्लेनी करताले आनी हो तेंचे कडसून पयशे उखलतालो पार्टी ऑर्गनायझरा कडसून. तो कमिटीचेर आसलो, तेणेन आयज पयसो गेला आनी पयशांच्या घुस्तार हो दादागिरी करता. आनी आयज तसोच हेज्याक पयलीं जो आमचो सावयो आल्मेदा आहा पंचायतीचो सरपंच आमचो, तेजेर आर्म्स एक्ट लागले ताका, म्हाजेर एटॅक केला ती केस आहा तेजेर. आनी अश्योच गांवांत ते खुबश्या जाणांचेर एटॅकूच केला, ते पंच मेंबरांचेर एटॅक केल्लो हाणें पंचायतीन. सो आनी आयज कितें आसा, आमी खंय तरी फुडें सरल्या गांवचें डेवलपमेंट करपाक, तशेंच आमी भायरसुनूय कामां करून हाडटा, हें हांकां सोंसना. आनी आयज जो आमचो रवी हरमलकर थंय गेल्लो, एक RTI एप्लिकेशन तेणें केल्ल्यान ताका आफयल्लो की कलेक्ट करपाक. आनी ते वयताना तेणें कितें तरी बारीकशें हें जालें, त्या आर्ग्युमेंटाचेर हेंच्यांनी हितून ताका ऑफिसान मारलो तो बरो आहा. आतां थंयसर तेजी ती तो धाकटू म्हणटा तेजी बायल थंय बसोन ती एक क्लार्क म्हणून थंयसर काम करता, ती थंयसर आयज अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की आमकां थंय बसोन ती CCTV फुटेज जी आसा ती डिलीट करताली. तेजेरूय हांवें कंप्लेन केल्ली आसा की CCTV फुटेज थंयसर पंचायतीचे स्टाफ डिलीट करता म्हणून. सर आनी पुलीस खंय तरी आयज अशें दिसून येता की मातशें खंय तरी स्लो जाल्ल्या भशेन दिसून येता. आयज तो आमचे ते स्टाफ आहा ते पंचायतीचे, जे धाकटू म्हणटा पळय सरपंच आहा तेजी बायल थंयसर आयज ते स्टाफ आहा 15 वर्सां जाले जशें तेणें सांगलां ती आसा, ती आयज थंय बसोन कॅबिनान बसोन खंय तरी ती फायल आमचे डिलीट करपाक सोदताली. तर तेजेरूय हांवें कंप्लेन केल्ली आहा पुलीस स्टेशनार. तेजी हेजी जी व्हिडियो आसा, CCTV फुटेज जी आसा ती हेका मारतना जे सगळे रिकॉर्ड जाल्लेले आहा ते तो हे म्हणटा तो विटनस आहा एक कॅमेरा, तो ते डिलीट करपाचो आयज प्रयत्न केलो. 6:30 7:30 जायसर ती आयज अशें आयकोन येयलें की ती ऑफिसान आहा म्हणून. अशी केन्ना आसना. ही येवपी मनशां लेट घरा कडेन रांदून बिनून येता, ही सुशागाद येतात, ती मनशां आयज खंय तरी आयज थंयसर लेट बसून आसलेली. म्हाजो मित्र रवी हरमलकराचेर एटॅक जालो म्हणून कळटकीर आमी सगळे तेजे मित्र हांगा अंजुनान धांवन आयिल्ले आसा. अशें कळ्ळें की RTI कलेक्ट करपाक वचप किंवा ग्रामसभा जी आसा ग्रामसभेक प्रश्न मांडप हें आज धोकादायक जाल्लें आसा. म्हणजे एक्टिविजम जे आसा पळय तें एक्टिविजम खंय ना खंय काबार करप, हें सगळें जे सत्तेर बसल्या, तुमी सादो पंच मेंबर आसो किंवा तो गोंयचो मुख्यमंत्री आसो, हेंचें काम आसा की एक्टिविजम गोंयचें काबार करप. कारण एक्टिविजम जेन्ना फ्लरीश जातलें तेन्ना हेंच्यो सगळ्यो काळा बाजारी आसतल्यो, हेंची सगळी इलिगलिटीज ज्यो आसतल्यो हे सगळें आमी लोकां समोर हाडटा, जनते समोर हाडटा. म्हणून खंय ना खंय असलें मारहाण जी आसा पळय त्या एक्टिविस्टांचेर जाता. रवी बाबान आनी अंकितान हे दोनी मनीस जे आसा पळय, सावयो आसतलो किंवा देवानंद आसतलो, हे मनीस कितें
कॅरेक्टर जें आसा पळय तें तुमच्या समोर गोंयच्या लोकां समोर दवरला. एकूच खंत जाता ह्या हितून, जेन्ना रवी हरमलकराक आदोगादाची गरज आशिल्ली PIच्या कॅबिनान, आनी जेन्ना हांव PI एक आदोगाद म्हणून तेज्या बरोबर गेलो, PIन सांगलें वो कोर्ट न्ही आनी आदोगाद आपल्या कॅबिनान येवंक शकना म्हणून. हें PIचें उत्तर जें आसा पळय तें PIन खंय ना खंय केन्ना ना केन्ना सांगचें पडटलें सारकें. तो खंयच्याच आदोगादाक कॅबिनान घेना का म्हणून, काय फक्त रवी हरमलकराच्या आदोगादाक घेना, कारण सावियो आसतलो, सरपंच आसतलो, देवानंद आसतलो आनी एक 3-4 जाण लोक जे आशिल्ले पळय त्या सायडीचे, ते सगळे जाण भितर बरे वेवस्थीत बसलेले. तांचे घराणें सगळें आयकून घेतलें. रवीक एकटो भितर दवरलेलो. म्हाका खबर ना रवीक एकटो भितर दवरून कितें केलो तो, ताका बरें ट्रिटमेंट दिला आसतलेंच अशें अपेक्षा दवरता हांव. पण हांव सगळ्या ह्या PI खास करून सांगता की वी आर लॉ ऑफिसर्स. आमी जरी कोर्टान नासले तरी ताका प्रोटेक्ट करपाक हांव आयिल्लो, तेजी लिगली कितें आसा तें प्रोटेक्ट करपाक हांव आयिल्लो. आनी जेन्ना रवीन सांगलें PI समोर की आपल्याक ह्या आदोगादाची ह्या कॅबिनान गरज आसा, ताणें ओवररूल केलें सगळें. म्हणजे ही एक डिक्टेटरशीप ही अंजुना पोलीस स्टेशनार हांवें आज पळयल्ली आसा. ह्या गोश्टीचो हांव निशेध करता, रवीचेर जाल्ल्या मारहाणेचो हांव निशेध करता आनी सरकाराक सांगता की स्टर्न एक्शन घेवची. कारण हे दोगी जाण जे आसा ते एकूण तेंचे कंप्लेनीची जर लिस्ट पळयली जाल्यार दे आर नॉट लेस दॅन हिस्ट्री शिटर्स. तांकां हिस्ट्री शिटर्स म्हणून खंय ना खंय रिकॉर्डार हाडचें पडटलें सरकारान. आनी अशे पंच मेंबर्स, सरपंच जे आसा पळय तांकां लोकांनीच बुद्ध शिकोवची पडटली. हें सरकार काय करूं शकपा ना, पुलीस तेंचेर काय करूं शकपा ना. आनी हांव ह्या सगळ्या घटनेचो निशेध करता. शैलेंद्र वेलिंगकर श्री परशुराम गोमंतक सेना ही संघटना जी आसा ताचो अध्यक्ष. हो दुसरो हल्लो म्हणजे म्हजे मित्र जे आसात अणजुणा, कायसुवा, आरपोरा ह्या भागातले, पयलो हल्लो जो आसा हो सावियो गुंड आल्मेदा जो आसा, हू इज लेस ऑफ अ सरपंच अँड मोर ऑफ अ गुंड. तो सगळ्या गांवभर फामाद आसा कसल्या कास्ताचो मनीस तो, आनी कसल्या प्रकारची तो गुंडगिरी मनी आनी मसल पावराच्या आदाराचेर राजकारण करपी करप्ट सरपंच हो. ताजो आमी निशेध करता. हो दुसरो हल्लो पयलींच अंकीत साळगांवकाराचेर 6-7 म्हयन्या पयलीं जो हल्लो जाल्लो तातूंतूय तो धाकटू हो ताजो हें जो आसा म्हणजे मेन मनीस जो आसा सावियोचो, आल्मेदाचो, गुंडाचो, हो नीच कास्ताचो मनीस, नीच प्रवृत्तीचो मनीस, क्रिमिनल पार्श्वभुमीचे अशे हे दोगूय मनीस जे आसा ते गांवचें भलें करपाक जे भुरगे जे फुडें सरल्यात तांचो भंय हांकां आशिल्ल्या मुळे हे सगळे दोगूय जाण आनी पंचायत जी आसा ती सगळ्या हफ्त्यांनी, सगळ्या चोरयांनी आणि गुंडगिरी करून माझे मित्र अनेक जाण अणजुणा आणि अनेक भागांनी ह्या पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रांत येवपी अनेक रेस्टॉरंटां जी आसा तांचे कडल्यान हफ्ते खावपी हे चोर जे आसा दोगूय, हो धाकटू शिरोडकार आणि सावियो आल्मेदा, तांच्यांनी आज जो प्रकार जो केला रवी हरमलकराचेर, आज जो हल्लो करपाचो प्रयत्न जो केला धाकटू शिरोडकार, ताजे परिणाम ताका भोगचे पडटले. श्री परशुराम गोमंतक सेना उगी रावचे ना. हांव आमच्या संघटने तर्फे आणि बाकीच्यो संघटना ज्यो आसा, प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ इंडिया आसात, बाकीच्यो आनीक NGOs जे आसा, रायझिंग गोवन्स आसात, अश्यो सगळ्यो एकठांय आसतल्यो सोशल एक्टिविस्टांचे आवाज चिड्डुपाचें ठरयलां काय कितें गोवा सरकारान. म्हणजे जे स्वता गोंयच्या भल्या खातीर वेगवेगळ्या भागांनी कार्यरत आसात तांकां चिड्डुपाचें काम सरकारान, आणि ते इफेक्ट जो आसा, मेळावलीचो इफेक्ट आसाच, तो आतां सकयल पर्यंत हे पंच आणि पंचायत जे आसा वर सर्वंट्स ऑफ द पीपल, तांच्यांनी ते बापूय जावंक शकना आमचे. हे तांच्यांनी लक्षांत दवरचें. सावियो आल्मेदा कडेन कितलोय पयसो आसलो आनी कितेंय आसलें जाल्यार आमी ओगी रावचे ना ह्या हल्ल्याच्या हातूंतल्यान. आनी पण हांगा अणजुणाचो पुलीस इन्स्पेक्टर जो आसा सचिन हें जो आसा ताणें सूरज नार्वेकर, सूरज गांवस जो आसा ताणें बेगिनांतल्या बेगीन निपक्षपाती हें जी आसा चवकशी जी आसा, पयलो हात जो उखलपी जो आसा धाकटू शिरोडकार, आमच्या सामान्य हें जो आसा म्हणजे ह्या गांवचो गांवकरी जो आसा रवी हरमलकराचेर, आनी ताजो मूलभूत अधिकार तो ताणें हे ताजी दखल घेवन, ह्या हल्ल्याची दखल घेवन सूरज गांवसान बेगिनांतल्या बेगीन जी कारवाई जी आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन करची अशी एक विनंती करता. हाज्या फाटल्यान कोण तरी राजकारणांतलो कोण हय, राजकारणूच हें आसा. म्हणजे सरकारान ज्या प्रकारची प्रवृत्ती आतां बाळगिल्या, इलेक्शनां लागीं पावल्या, म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां लागीं पावल्या, पंचायत इलेक्शनां लागीं पावल्या, असेंब्ली इलेक्शन्स लागीं पावल्या, त्यामुळे सरकाराक ओपोज करपी करेक्टिव्ह मेकॅनिझम आसता. थियरी एक डेमोक्रेसीन ती करेक्टिव्ह मेकॅनिझम थियरी जी आसा ती समाजान करची पडटा, ती सोसायटीन करची पडटा. आणि असले सिव्हिल सोसायटीचें एडमिनिस्ट्रेशन बॅलन्स करपी कार्यकर्ते जे आसात तांचेर हल्लो करप म्हणजे डेमोक्रेसीचेर हल्लो करप अशें आमकां दिसता. ह्याच कारस्थानाच्या अंतर्गत जी देख
गोवा सरकार दिता, प्रमोद सावंत दिता, तीच देख सावियो अल्मेदा फुडें व्हरता, धाकटू शिरोडकार फुडें व्हरता. असल्या प्रकारचो माज जो आसा सत्तेचो तो लोकांनी देंवोवचो पडटलो. हांव अणजुणकारांक सगळ्यांक विनंती करता की तांच्यांनी अंकिता बरोबर आणि रवी हरमलकरा बरोबर रावून ही दंडेलशाही जी आसा पंचायतीची ती मोडून काडची पडटली बेगिनांतल्या बेगीन.